हालेलुया. पुनर्जीवन जालो जेजूची शांती तुमचे सोबे आसूं. 50व्या दिसाचो उत्सव पेंटेकॉस्ट नाताला सारको. ह्या समारंभा वरवीं जेजू आमकां पवित्र आत्म्याचे देणे दिता. हो पवित्र आत्मो सांता क्लॉजा भाशेन उर्बा, खुशालकाय आनी देणी घेवन येता. आमी घोडे ह्या उत्सवाक डेकोरेशन व पार्टी करिना जायत, पूण हो उत्सव खाशेलो. अशें करिना जावपाचें कारण आमकां पवित्र आत्म्याची चड म्हायती ना जायत. आयच्या ह्या खेरीत दिसा पवित्र सोबेंत कॅरिझमॅटीक मुवमेंटाचो वाडदीस. पूण जायत्या जाणांक पवित्र आत्मो फकत तिरावणे संस्कारांतूच येता. ह्या बाबतीन पवित्र आत्मो सांता क्लॉजा सारको देणी घेवन वर्साक एकूच पावट येना, पूण देवाचे आसने मनीस कसो क्रिस्ती जिवितांत आदार आनी दिशा दिवंक सदांच येता. आमी आमचें जिवीत ह्याच पवित्र आत्म्याक उक्तें करूंक जाय. रोमकारांक बरयल्लें चीट 5 आवेस्वरान आमच्या देवाक आत्म्या विण्या उलो मारूंक जायना म्हूण सांगता. आमी हें तर पवित्र आत्म्या विणे करूंक जायना जाल्यार एक बरें जिवीत, सुर्गीचें राज आमी ताचे विणे कशें जिवंक पावतले. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.